देवाचे उतर ह्या नियाळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो लेख। आयज आमी नियाळाक घेतल्या ती वोळ जेजूच्या शिसांचे सादेपण आनी तांच्या मोना काळजाची ओस्कोताय आमचे मुखार दवरता। जेजूची उतरां आयकून शीस घुस्पडटात। जेजूची उतरां, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतले। हे एक उमाणे कशे, ते ताचे विशीं चिंतूंक पडटात। जेजू आपल्या पुनर्जीवनपणाची खबर करता हे तांच्या मनांत येना, कित्याक मेलोलो मनीस शेवटाच्या काळांत नव्यान जिवंत जातलो आनी हो शेवटाचो काळ लागीं ना पूण खूब पयस आसा अशें जुदेवांमदे समजणी आसली। तर जेजूची उतरां तांच्या काळीज उचांबळ करता, तांच्या मनान दुबाव उप्रासता। पूण भाव भयणीनो, जेजूचे पुनर्जीवनपणाची शिकवण आमी घेतल्या। जेजूचे कोस्ट मरण, ताचे पुनर्जीवनपण हे सगळे घडल्या उपरांत आमकां हे सोत मानूंक कठीण न्हय। जेजूचे पुनर्जीवनपण आमकां घटाय दिता। एके भाशेन जेजूचे पुनर्जीवनपण तो सदांच आमचे बराबर आसा म्हूण आमकां खात्रेन व्हरता। तो आनीक आतां इल्लोसो वेळ आसा आनी मागीर इल्लोसो वेळ ना आनी मागीर परतून आसा अशें आतां ना। जेजू सदांकाल आमचे सोबे आसा। संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा अशें जेजून आमकां भासायला। मागुया। मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तूं कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसोर पवित्र राव, खुशाल राव।